दोन फोटो काढा रे माहीत मग घालताना फोटो काढ ओके ओके देवीदास घालताना सेशन असं दवरताना फोटो घ्या आम्ही याच्या घालतात तुम्ही दवरताना फोटो दवरा टाकेल आम्ही कलाने परत देऊ कलाने परत देऊ एक मिनिट हां फोटो काढ माझे ओके नितीन त्याच्यानं ब्रीफ कर नितीन नितीन किती हो गए देगा यहाँ पे नमस्कार खरंच दुःखाची गजाल आसा की गेली 3 वर्सां आमी हांगा वर्ष श्राद्ध मनयतात ही जी एनिवर्सरी आसा ही एक कलाकार म्हणून आमच्या काळजात खंय तरी खूब चिरो पडटा अशा प्रकारचो हो प्रसंग आणि टास्क फोर्साची जेन्ना मिटींग आमची बसताली तेन्ना जे टास्क फोर्साचे मेंबर सेक्रेटरी आसा सोडणकर हांकां एक विनंती केल्ली हांवें की बाबा तुमी ह्या गोष्टी कडेन आतां मातशें सिरियसली पळया आमी गेले 1.5 वर्स जाले टास्क फोर्स म्हणून बसता आनी कांयच घडना एक बरी गजाल इतलीच घडल्या की IIT चेन्नई सारकी संस्था आज इन्स्पेक्शन करता आनी तेज्या देखरेखी सकयल आमची कला अकादमीचें परत ऑपरेशन जातलें आनी ती बरे स्थितीन मेळटली पण त्या क्षणाक म्हाका मेंबर सेक्रेटरीन सांगलेलें की ह्या वर्सा आपूण तुमकां ती एनिवर्सरी मनोवपाची संदी दिवचो ना शक्य जाल्यार आपूण त्या दिसा हांगासर फावंडेशन घालुया आमी पण आयज दुर्दैवाची गजाल आसा गव्हर्मेंट न्हिदला मेंबर सेक्रेटरी फेल गेला आपल्या उतराक तेणें आमकां जें उतर दिल्लें तें तो पाळिना आनी आयज 3 वर्सां जालीं ह्या माचयेचेर ह्या रंगमंचाचेर मोठमोठे कलाकार येवन गेले हांगा लता मंगेशकराचो सत्कार अडवाणींच्या हस्ते जालो हांगासर कितल्याशाच स्कुलांचे भुरगे घडले कारण इंटर स्कूल कॉलेजीस अश्यो एकांकिका स्पर्धा हांगा जाताल्यो आनी हांगासरल्यान कलाकार म्हणून तांचो उदय जातालो त्या उदयाचो अस्त करून उडयला कला अकादमी आनी हे हांव नको कला अकादमीन केन्ना अक्कल येतली आमच्या मुख्यमंत्र्याक केन्ना अक्कल येतली कारण एक गोष्ट आमी नोंद केल्या ताणें एक अध्यक्ष हांगा नेमला त्या अध्यक्षाक कला क्षेत्राचें कितलें पडलेलें आसा आनी कितें ताका खबर आसा हें आमकां खबर ना अजून पर्यंत तेज्या बरोबर एक 2-3 जाणांची ताणें कमिटी तयार केल्या एक उपाध्यक्ष दिला आनी एक 3 मनीस जे भाजपाचे कार्यकर्ते आसा कलाकार ना हांव आवाहन करता कला अकादमी जर कलाकारां खातीर म्हणून जर फुडें घडटली आनी हें जें कितें हांगा निशंतान करून उडयलां पळय तें जर आमी सुदारतले जाल्यार हांगासर कला अकादमीचेर कलाकारांची नेमणूक जावपाक जाय खऱ्या कलाकारांची जे तुमच्या कार्यालयांतले जे सदस्य आसा तांकां हाडून हांगा बसोवन ही कला अकादमी परती घडची ना आमकां खूब वायट दिसता आयज म्हणजे आमी कितले म्हणून झगडप ह्या रंगमंचाक परत त्या पूर्वस्थितीन हाडपाक हांव परत एकदां मागणी करता सरकारा कडेन विनंती करून करून थकल्या आमी तांकां विनंती कळना हांव परत एकदां मागणी करता फुडलो जर आमचो एनिवर्सरी जावं वर्धापन दिन अशा प्रकारे मनोवचो पडलो जाल्यार कितें तरी वायट घडटलें इतली शिटकावणी हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक दिता तुम्ही माननीय मुख्यमंत्री आसा मात तरी एक तुम्ही स्वतः कलाकार आसा
मात तरी तुमी लज बाळगा आनी आमची कला अकादमी आमकां आशिल्ली तशी करून दिया. देव बरें. आनी चड भाटना आयच्या दिसा म्हाका कितली सणां दिसली. एकूच गजाल सांगनशी दिसता हांगा एकूच गजाल सांगनशी दिसता. एक कलाकार कलेच्या नदरेंतल्यान हो हांगा आमच्या फाटल्यान आसा तो पिपळ हो तुगेलो असो रोयतात आनी तो हजारांनी वर्सां उरता. एक दायज म्हणून उरता. हे हांगा एक पिपळाचें झाड, थंय ते पळय एक पिपळाचें रोप आसा. हे सरकार हांगा हे पिपळाचे मुखार वयर काडून हो पिपळ म्हणून दायज दवरपाक सोदता काय आमचे कलेचें जें दायज आसा पयलींच्यान हांगा जो ओपन एअर थिएटर आसा ते ओपन एअर थिएटराचें हे कलेचें दायज उबी करतलो काय हो पिपळ उबो करतलो. आनी ह्या पिपळा पोंदा येवन आमी हांगा रडत रावपाचें कलेच्या नांवान काय कितें तें सरकारान थारावचें आनी ताजे प्रमाणे कितें तो निर्णय घेवचो. देव बरें. ओके थँक्यू. मायक मातशें येयो पुरो. आयज आमी सगळीं जाण हिंगा आहा कित्याक आमी परफॉर्मींग आर्टिस्ट आनी आमी धाकटे आसतना हे स्टेजीचेर आमी परफॉर्म केल्या. पूण आतां 3 वर्सां जालीं आमी पळयतात की कांय एक्शन जायना हिंगा फॉर दी ओपन एअर ऑडिटोरियम टू बी एटलीस्ट सँक्शन फॉर द कन्स्ट्रक्शन पर्पज. आनी लॉस भोगता कित्याक पणजे आमची एक कॅपिटल सिटी आनी जायती आमची स्कॉलां आहा भुरगीं आहा. बट बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज आउटडोर एक्टिविटीज ना म्हणून हे आतां दिस इज बीन अ बिग प्रॉब्लम. So kindly requesting the government to kindly consider this because the school children are really suffering. They do not have a proper auditorium. Hall band जातले. Where are the theatre supposed to perform? Where are the children supposed to perform? Where are the other artists supposed to perform? So it is a shame that being the capital city and Kala Academy being the iconic auditorium for performing arts is in this state. And 3 years. And today we celebrate the 3rd death anniversary. Lost this Munpak Pasan's 3rd death anniversary of the open air auditorium. This is a big shame to all the art and culture minister, to the ministers who have been in power and who have got out of this ever since this collapse has happened, after all the protocols have been done. So I just want to say that give importance to performing arts. Don't let it die. Don't let youngsters are there today. Don't let their art die and please support for the upcoming artists. Thank you. सर 3 वर्ष जाली आता हे काम स्टार्ट करता करता म्हणून हे करता पूण अजूनही काय करना. कित्या खातीर अशें तुमकां दिसता? जशें की सरान आतां सांगलें की पिपळ लायला थंयसरूच येवन परत करपाचें काय अशें कितें आसतलो तांचो हेतू? त्यांचो हेतू कितें तो म्हाका खबर ना. पूण दुर्दैवान हें घडलां. पूण आतां एक आशेचो किरण इतलोच आसा की IIT चेन्नई इन्स्पेक्ट करता आनी म्हाका म्हाज्या हिसपा प्रमाणे सरकार ह्या कांय म्हयन्या भितर हें काम सुरू करतले आनी तितून प्रामुख्यान हेंय येतलें म्हणजे ओपन एअर ऑडिटोरियम होय विशय भितून आसा. सो म्हाका दिसता की फुडल्या 3-4 म्हयन्याक तेंच्यांनी आतां डिक्लेअर केला 1 तारखेच्यान. इवन आमी टास्क फोर्सान तांकां हें दिल्लें अल्टिमेटम दिल्लो की 1 तारखेच्यान तेंच्यांनी कला अकादमी बंद करूंक जाय म्हणून. आनी तुमी पळयलां आसतलें कला अकादमीन कितें जालां तें. अचानक खंयची तरी लायट पेट्टाली स्मोक हेका लागून म्हणजे परफॉर्मन्स हय अलार्म वाजतालो. म्हणजे आमी जें कितें सांगताले कला राखणदार हें सातत्यान सुरू जालां तेन्नाच्यान सांगता की ऑल इज नॉट वेल आनी गव्हर्मेंट सांगतलो ऑल इज वेल कित्याक गव्हर्मेंटान पयशे खाल्लेले. दुर्दैवाची गजाल हें आमकां परत सांगचें पडटा. गव्हर्मेंटान पयशे खाल्लेले म्हणून ही स्थिती जाता म्हणून गळटा तें दिसता. म्हणून क्लासरुमाचो जो सावंड प्रूफ आशिल्ले ते आतां हें जाल्लें आसा पाड जाल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. पण
आता कलाकारांकूय हांव आवाहन करता की आमी खूब सोंसला आनी सोंसूंक नजो अशी पद्दत आयज सगळ्याच गोंयान येयल्ली आसा. त्यामुळे आमी जर सरकार जर आतां हात घालना हेका जाल्यार कलाकारांकूय उठाव करचो पडटलो आनी कलाकारांकड मांड शक्य तो प्रयत्न करतलो की कलाकारांनी उठचें आनी आपल्या हक्का खातीर झगड घेवची. फाटल्या दिसांनी चॅरमॅन म्हणटाले की तुमचे टास्क फोर्साचे हांगासर इन्स्पेक्शन आहा म्हणून. त्या दिसा आमी येयल्ले पूण त्या दिसा टास्क फोर्साक कोणाकूच खबर नाशिल्लें. ताजे नंतर आमी चॅरमॅनाक विचारलें तर म्हणपाक जालें म्हणपाक इन्स्पेक्शन. पूण टास्क फोर्साक हेजे बद्दल कांय खबर नाशिल्लें. सो तुमकां बीन कळिल्लें गेलें काय इन्स्पेक्शन? इन्स्पेक्शन तेजें प्रायवेट आसतलें कारण तें टास्क फोर्साक कांय खबर नासलें. हांवें टास्क फोर्साकूय चॅरमॅनाकूय मागीर विचारलें की बाबा हें कितें भानगड काय म्हणून. जाल्यार तेकाय खबर नासली आनी चॅरमॅनाकूय खबर नासली. सो ते कला अकादमीच्या चॅरमॅनान आपल्या बेजीसचेर ताणें इन्स्पेक्शन केलां. चॅरमॅनान स्वता सांगिल्लें की टास्क फोर्साची इन्स्पेक्शन आहा म्हणून. चॅरमॅन कसो सांगतलो? चॅरमॅन इज नो बडी टू कन्वे एनीथींग अबाउट टास्क फोर्स बिकॉज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ टास्क फोर्स. लास्ट टायम ताका विचारलें तेन्ना म्हणपाक लागलो जाली म्हणपाक लागलो इन्स्पेक्शन जालें म्हणपाक PWDन आनी ओनली मेंबर सेक्रेटरी अँड प्रवीण गांवकर बट नॉट एज अ कला अकादमी वायस चेअरमॅन. तो कलाकार म्हणून थंय पयलींच टास्क फोर्सान आसलो मागीर तो वायस चेअरमॅन जाला. पूण कला अकादमीचो रिप्रेझेंटेटीव आमच्या वांगडा आसता तो मेंबर सेक्रेटरी. आय डोंट नो मेदर मेंबर सेक्रेटरीन ताका थंय सांगलेलें काय म्हणून. पूण आमच्या टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन अशें कांय खबर ना. तुमी जी सजेशनां दिल्ली ते प्रमाणे आतां काम जालां तेंचें मातशें. काम जावपूच जाय हेच्या खातीर आमी पूण आतां जाल्लें काय म्हणटा फुडल्या दिसांनी ना बीन? ना 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 ती फायली गव्हर्मेंटाच्या स्टायलीन मूव जाता आनी आमचो त्या गोश्टीकूय आमी तेजो निशेध करता. आनी हें आतां तुमकां आत्तां एक एग्जाम्पल सांगलें मेंबर सेक्रेटरीन आमकां टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन अश्युरन्स दिल्लें की कदाचित आमी हेजें काम सुरू करतले म्हणून. आनी तुमकां ही 3री एनिवर्सरी आपूण करून दिवचो ना म्हणून. पण तो फेल जालो. सर तुमी इतले डिमांड्स केल्लेले कमिटीन की कला अकादमीन जे सावंड आसतलो किंवा वेगवेगळे डिमांड केले ते आतां मेरेन एक तरी फुलफील जाला? ना ते सगळे म्हणजे जेन्ना सगळे सारके करतले न्ही तेन्नाच जावचें पडटलें न्ही ते पार्टली तशें केल्यार ताका कांय अर्थ ना. कित्याक जो 60 कोटी घेवन जो चुनो लायला आमकां टॅक्स पेयरांक तो बेश्टो चुनोच लायला. आनी एक गजाल सांगता तुमी एक गोश्ट फाटल्या दिसांनी म्हाका खूब जाणांनी ते हें केलें ना एकट्यान ताका खंय सादारण 1.5 कोटी अशें उलयलें वयता. 1.5 कोटी कला अकादमी कडल्यान येवपाचें आसलें ताणें आत्महत्या केली सुसायड केली. हांव देव बरें करूं म्हणटा त्या मनशाक ताणें कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमान खंय तरी गळफास लावन घेवंक ना. नाजाल्यार केक आमकां काळो धब्बो उरतलो आसलो. त्या मनशाक पयशे पावूना म्हणून ताणें हें केलें. हे सगळो चोरयेचो मामलो आसा आनी हेजेर आमी उलयतलेच आनी हेजेर आमी फुडें उलयतले. पूण प्रामुख्यान आमी मातशें उजी रावता. बऱ्याच वेळार आमकां खूब जाण विचारता म्हणजे आमचे पत्रकार भाव सुद्दां विचारता तुमची सुपारी कितें जाली. आमची सुपारी रायट ट्रॅकार गेल्ली आसा म्हणून कला अकादमी परत एकदां रिस्टोर करपाचें काम सुरू जावपाचें आसा आनी थंय जबाबदार मनशांक घेवन तें आतां सुरू जावपाचें आसा. नॉमिनेशन बेजीसचेर कांय जावचें ना हेची खबरदारी आमी घेतले. ते प्रॉपर टेंडर वचून प्रॉपर एक्सपर्ट्स हाडून ते वेवस्थीत जाग्यार घातले वयतले हेची खबरदारी आमी घेतले. आतां लास्ट टायम ते काम करपाक स्टार्ट केलां पळय तेन्ना मोर दॅन 1 year जाल्ली. सो आनी आतां तुमी म्हणटा ऑगस्टान तें काम स्टार्ट जातलें आनी जाता आसतना 2य जातले. सो हें आतां हेंच काम कंप्लीट जावपाक आनी तेजी क्वॉलिटी कितें जावपाक कित्याक गेले फावट लास्ट काम केल्लें पळय तेजी क्वॉलिटी तुमकां मेळोंक ना आनी कोणाक मेळोंक ना. सो हे फावट क्वॉलिटी जातले आनी कितलो तेंप लागतलो? आतां अपेक्षा अशी आसा गेल्या फावटी काम जें जाल्लें पळय न्ही तेन्ना तेंच्यांनी जे खरें म्हणलें हांगासरले स्टेक होल्डर आसले तांकां पयस दवरून पत्रे घालून भितरल्या भितर चोरयेचें काम केल्लें. ह्या फावटी तें जावचें ना. हांगा पत्रे जरी घातले जाल्यार भितर स्टेक होल्डर जे कोण आसतले पळय न्ही ते येवन पळयतले तांकां इन्स्पेक्शन करपाचो टायम एंड अगेन टास्क फोर्साचो हांगासर वॉच आसतलो. त्यामुळे एक अपेक्षा आसा. पूण म्हाका दिसता 1 वर्स तरी आनीक बंद उरतली कला अकादमी जर सारकी जातली जाल्यार. पळय हितून तुमकां दिसता कलाकार आनीक इम्प्रूव जातलो कलाकारांक कितें बेनिफीट मेळटली काय आपणाची कला हें करपाक आतां गेल्या एका इतलो तेंप आसलो आनी आतां हे परस लुगून लागतलें म्हणटा तुवें. इट कॅन बी गो मोर दॅन दॅट. सो हितून कोण कलाकार आहा ते सफर जावचे ना कशें दिसता तुमकां? हय एक गजाल सांगता गजाल समजून घेयात. आमचे डिमांड 3 लेवलाचे आशिल्ले. एक स्ट्रक्चर दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी तिसरें फंक्शनींग ऑफ कला अकादमी. स्ट्रक्चर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर हातूंतले रिनोवेशनाक पयलीं काडिल्लें तें फक्त स्ट्रक्चर
इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलपाचो प्लॅन नाशिल्लो, तो लास्ट मिनीट घुसळ्ळो आनी तातूंत भितर लायट सावंड आनी कितें AC आनी ह्यो सगळ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो गजाली आशिल्ल्यो, थंय सगळो सबस्टँडर्ड म्हाल हाडून घालो आनी तो मागीर प्रूव केलो. आमी प्रोटेस्ट सुरू करतकच ही गजाल प्रूव जाली. स्ट्रक्चरल ऑडिट करात म्हणून टास्क फोर्सान कितली फावट मागले करेक्ट, आनी ते मानपाक तयार नाशिल्ले. फायनली टास्क फोर्साच्या प्रेशराक लागून IIT चेन्नयाक हाडून स्ट्रक्चरल ऑडिट जालें. आतां स्ट्रक्चरल ऑडिट जातकर स्ट्रक्चरल गजाली जाग्यार घालप ज्यो स्ट्रक्चराच्यो आसात त्यो, आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालप. हें सगळें काम जें आसा हें सगळें काम आतां हातांत घेवचें पडटलें. आनी तें जेन्ना घेतलें तेन्ना ताका कितलो वेळ लागतलो हें सांगप पसून कठीण जालां. इतली तांणी वचत थंय डॅमेज करून उडयल्ली आसा, सादी स्टेज पसून तांणी डॅमेज केल्ली आसा जी गरज नाशिल्ली. सो त्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. ताका लागून तो म्हणटा घडये वर्स लागत, कारण तांणी प्रचंड प्रमाणात ही डॅमेज केल्ली आसा. आनी ती डॅमेज जाग्यार घालपाक ताजे नंतर तिसरो आसा तो मुद्दो आमचो शेवट पर्यंत आसतलो, तो फंक्शनिंगाचो. तातूंत पयलीं सांगिल्लें आमी कलाकाराक चॅरमॅन अपॉयंट करात, तो तांणी केलो ना. जनरल कावन्सील आसा, एक्झिक्युटीव कावन्सील आसा, ताजेर कलाकारांक घेयात, ती गजाल अजून पर्यंत जाल्ली ना. खंयचीच गजाल जाल्ली ना. त्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो, तेन्ना कला अकादमीचें काम सुरळीत चालू जातलें. तातूंतले फक्त स्ट्रक्चर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्यो गजाली आतां हातांत घेतात. ओपन ऑडिटोरियम आसा तर डिजायन कितें चेंज करपाचें आहा न्हू, तें कितें ओपनिंग क्लोजिंग कितें करपाचें आहा. सो तुमच्या सजेशना प्रमाणे डिजायन चेंज जातलो काय गव्हर्मेंट आपल्याक जाय तें करतलें? एक पयलीं न्ही म्हणजे जेन्ना विष्णू वाघ अध्यक्ष आसलो तेन्ना हांव कावन्सिलाचेरूय आसलो, तेन्ना हायड्रॉलीक एक कवर करचें सो दॅट जेन्ना रेनी सिजन आसता तेन्ना डॅमेज जावचें न्ही थिएटर, अशें म्हणून एक हे येयल्ली म्हणजे मागणी येयल्ली आनी तें मागीर प्रोसेस जालें ना तशें. आतां अजून पर्यंत तरी कांय ठरोंक ना अशें की ओपन एराचें एक्झॅक्टली कशें जातलें तें. आमचें जेन्ना फुडें जेन्ना आमच्या फुड्यान कितें येतलें पळय एक रिपोर्ट्स येतले वेगळे आनी कशा प्रकारे आमी तें काम करपा जाय तेन्ना कदाचित ठरतलें तें. पण अजून तेजें कांय ठरलें तुमी ना. सजेशनां दितले मागीर कशें कितें करतले? शक्यतो ही हे प्रोटेक्ट जावपाक जाय, ऑडिटोरियम प्रोटेक्ट जावपाक जाय. सो तुमकां आतां गॅरंटी आहा आतां तुमी 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतना गव्हर्मेंट कोणूय येवं सो हें जातलें म्हणून तुमकां हें अपेक्षा आहा? एनिवर्सरी करचें ना, आमी आमी त्या पयलीं कलाकारांचें बंद फुडली 4th करतले. एनिवर्सरी करपाक येवची ना, थंडपणान कशीच येवची ना. आनी आमी कितें करूंक शकता तें तेन्ना दाखयतलीं. जर तर हांगा जर अजून कन्स्ट्रक्शन सुरू जायना, फावंडेशन सुरू करना जाल्यार 4थ्या वर्सा आमी थंडपणान येवची ना आनी हें सरकारान लक्षांत दवरचें. आनी त्यान पयलीं इलेक्शनां आसा, सरकाराक भंय आसा जाल्यार तेणेन सादूर जावंक जाय.